एसीबीन विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराच्या बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत परत हात घालो आणि जणू सरकाराच्यो तपास यंत्रणा सुपर ॲक्टिव्ह जाल्यात काय म्हूण प्रश्न। बाबू वांगडा आता सरकाराच्या तपास यंत्रणांच्या रडाराचेर वेगवेगळ्या केशींनी काँग्रेसीचे वट्ट 4 हेवीवेट आसात। मायनिंग आणि जायका केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, ड्रग्साचे केशीत आदलो गृहमंत्री रवी नाईक, हाऊसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी स्कॅमात थिवेचो आमदार निळखंड हळणकार आणि कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड। बेहिशोबी मालमत्ता केशीत बाबूचेर एसीबीन FIR रजिस्टर केला आणि फुडलो तपास चालू आसा। वेळ पडल्यार बाबूक अटकूय जावपाक शकता अशें म्हणटात। बाबूच्या घरात मटक्याच्यो स्लिपी आणि मटक्या संबंधित हेर म्हत्वाच्यो गजाली सापडिल्ल्यान ते प्रकरणात आता बाबू आडकला। तपास यंत्रणांच्या रडाराचेर दुसरो काँग्रेसीचो हेवीवेट आसा तो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत। मायनिंग स्कॅम केशीत दिगंबर आरोपी। दिगंबराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा। ताचेर 3 आणि 4 ऑक्टोबराक सुनावणी दवरल्या। लुईस बर्जर हे दिगंबराचे दुसऱ्या एका प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन दिगंबरा आड आरोप पत्र घाला। क्रायम ब्रांचीन हेच प्रकरणात दिगंबराचे जामिनाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला। सद्याक ही जामिनाची केस सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आसा। तिसरो आसा फोंडेचो आमदार आणि आदलो गृहमंत्री रवी नाईक। सरकाराचे सभाघर समितीन दिल्ले आपले अहवालात तेन्नाचो गृहमंत्री रवी नाईकाचेर ठपको दवरला। रवीचो विरोधक मिकी पाशेको ते सभाघर समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो, जाल्यार फोंडेचो आदलो आमदार लवू तांचो एक सदस्य। हे सभाघर समितीच्या अहवालाचेर परत नव्यान चौकशी जातली म्हूण सुत्रां सांगतात। मात हे गजालीचेर सरकार पक्षांतलो घटक आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायाची दुसरी भूमिका। विजय म्हणटा आदल्यो गजाली उस्तून काडून फायदो ना। सद्याक ड्रग्साचेर गोंयांत कितें चल्लां ताचेर कारवाय गरजेची। हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट हा ड्रग्स नॅक्ससाचेर तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करता तेतून बरें जातलें। जें कितें इन्फॉर्मेशन आतां रेलेवंट आसा ताजेर एक्शन घेवंक जाय। कित्याक ड्रग जी झिरो टॉलरन्स टू नॅर्को ट्रॅफिकींग म्हणटा तेजेर सरकारान आपलो कमिटमेंट कॉन्क्रीट दाखोवंक जाय। ते आदलें कितें काडून आदलें सोदून आतां चालू उरता तशें जावंक जायना। आतां पयलीं एक्शन जावपाक जाय आनी आतां जे ड्रग्स मेळटा ते खंय मेळूंक जायना। तिसरो आसा थिवेचो आमदार निळखंड हळणकार। निळखंड 2007 ते 11 मजगती गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन आसतना घोटाळो जाला म्हूण आरोप। हाऊसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी स्कॅमात तो आरोपी। एसीबीन बाबू आड FIR घाले उपरांत निळखंडान हाऊसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी स्कॅमात रोखडोच अटकपूर्व जामीन अर्ज केलो। कोर्टान निळखंडाक अटकपूर्व जामीन दिला। निळखंड म्हणटा आपूण इनोसंट। काल बेल जाल्या आमी एप्लिकेशन बेल एप्लिकेशन केलें डिसेप्टर बेल आनी जेन्ना आमच्या एडवोकेटान बाजू मांडली तेंच्या एडवोकेटान मांडली आनी जुईजान ताका बेल दिल्या। तेंची मागणी आहा की हांवें कॉपरेट करपाचें। तेज्या पयलीं हांव एकदां वचून येयलां, कॉपरेट केलां आनी फुडें कॉपरेट करतलो आनी हांव इनोसंट आसल्या कारणान म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लम जावचो ना। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे जी बेल जाल्या ती राजकारणान असल्यो पदार जावपाक खंयच्या ना खंयच्या मार्गान केसी येतल्योच आनी ते बाउंडेड ते केसी आनी ते फेस करपाकूच जाय। केसी कोणी घातले पॉलिटिकली हेजो अर्थ तूं दोशी आहा जावं दोशी जातलो हेजो अर्थ तशें आसना। निमणो आसा तो काँग्रेसीचो मोस्ट वोकल आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड। हालींच्या तेंपार खंय आलेक्साक इन्कम टॅक्साच्यो नोटीशी येवपाक लागल्यात। हे सगळ्या स्कॅमांच्या वेळावेळो तेन्नाचो SEZ स्कॅमूय गाजिल्लो। ह्या स्कॅमात काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आणि आदलो उद्देग मंत्री लुईजीन फालेरोचें नांव येता। मात सद्याक तरी सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण SEZ स्कॅमाचे फायलीक सरकार हात लावचो ना। सरकाराच्यो तपास यंत्रणा सद्याक सुपर ॲक्टिव्ह जाल्या हातूंत वादूच ना। मात त्यो सिलेक्टिव्ह केशींनी ॲक्टिव्ह जाल्या काय? मात हे सगळे केशींनी कितें कारवाय जाता ताचेर तपास यंत्रणांचे आणि सरकाराचे इंटेन्शन स्पश्ट जातलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।